पेडणे पालिकेत उपमुख्यमंत्री आजगावकरान उबे केल्ल्या पॅनलाक जैत मेळोवन दिवपा खातीर पेडणे मतदारसंघातले ताचे कार्यकर्ते नेटान काम करताले। शेनवारा दीस पेडणे पालिके खातीर जाल्लें मतदानूय हेर पालिके परस चडूच आसा। पेडण्यात वट्ट 91% मतदान जालां। मात हातूंतले कितले मतदान बाबू आजगावकरान उबे केल्ल्या पॅनलाच्या उमेदवारांक लोकांनी दिलां आनी कितले मतदान विरोधान दिलां हाचो निकाल सोमारा दीस मतमोजणे वेळारूच कळटलो। शेनवारा दीस जाल्लें मतदान पळयल्यार मात पेडणे पालिकेत चमत्कार घडोवपाचो पेडण्यातल्या मतदारांनी थारायला अशें दिसता। 47 उमेदवार ह्या पेडणे नगरपालिका क्षेत्रांत रावलेले आसा आणि फक्त 10 वॉर्डा खातीर रावलेले आसा आणि टोटल जे वोटर्स जे आसा ते जर आमी पळयले जाल्यार 4233 हे इतले वोटर्स आसात। सकाळच्यान जे इलेक्शन जे जालें ते शांत पद्दतीन जाल्लें आसा। मोठ्या प्रमाणात हांगा पुलीस आसलेले, कार्यकर्ते आपापल्या पद्दतीन जे वोटर्सांक हाडटाले, पूण खंयच कितें बोवाळ असो जो म्हणटा पळय तो जाल्लो ना। आता जो हेंच्यांनी म्हटला की निकाल कशा पद्दतीन अपेक्षीत आसा, तर हांगा जर पळयलें जाल्यार पेडणे नगरपालिकेन केवळ एकच जो ग्रूप जो आसलेलो जेका आमी पार्टी लेवल म्हणूंक शकना, पण जे हांगासले जे स्थानीक आमदार आसतले आणि गोवा राज्याचे जे उपमुख्यमंत्री आसा बाबू आजगावकर हांणी आपलो पॅनल डिक्लेअर केलेलो। 10 वॉर्डांनी तांच्यांनी जो पॅनल जो आसा तो डिक्लेअर केल्लो आसा। बाबू आजगावकरां कडेन आमी जेन्ना उलयले सो तांणी म्हटलें की आपण 10 वॉर्डांनी आपले जे कॅन्डिडेट आसात ते निवडून येतले, पण एकंदरीत जी हांगाची जी जर भौगोलिक स्थिती पळयली आणि जे हांगासले जे वातावरण जर पळयलें जाल्यार एक थोडे वेगळ्या पद्दतीन आसा। जे एका सायडीन भाजप गड आसा तर दुसऱ्या सायडीन अपक्ष मोठ्या प्रमाणात आपली तयारी केलेली आसा आणि त्या अपक्षाच्या हातून जे खंयच मोगो पक्षाचे कॅन्डिडेट ना किंवा काँग्रेस पक्षाचे ना किंवा विजय सरदेसाय हांचे कॅन्डिडेट दिसना, पण जर पळयले जाल्यार BJPचे कॅन्डिडेट पडपाक जाय ताच्या खातीर हेंच्यांनी आपूण आपली वेगळी रणनिती आखून जितले जाता तितले BJPक पाडाव करच्या खातीर प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात जाल्लो आसा। आता एका सायडीन मंत्री जे म्हणटा की आपण 10 वॉर्डान आपले कॅन्डिडेट निवडून येतले, तर दुसऱ्या सायडीन जे अपक्ष आसा ते मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या संस्थांचो वेगवेगळ्या पक्षांचो छुपा जो पाठिंबो आसा तो घेवन खंय ना खंय तरी BJPक नमोवपाचें काम मोठ्या प्रमाणात चालू आसा। ह्या 2 दिसान त्याचो निकाल येतलो, पण ते निकाल येवच्या पयलीं आयचे जे इलेक्शन जे आसा ते एकंदरीत 90 एंड अबाव% जाल्लेले आसा। हाचो अर्थ असा की ह्या भागातले मॅक्झिमम जे वोटर्स आसा तांच्यांनी भायर सरून जे वोटिंग केल्लेले आसा।